राजीव गांधी हत्येचे केशीत 6 जणांची जेलींतल्यान मुक्ती. सुप्रीम कोर्टान काढली सुटकेची अर्द. तामिळनाडू सरकाराचो निर्णायक येवकार 31 वर्सां उरले बंदखणीत. फुडें बरो जॉब मेळपाच्या आशेन LDC आनी कंपन्यांनी लागिल्ले आपले एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन रद्द करिना. एक्सचेंज तांची नांवां रद्द करूंक शकना. लेबर कमिशनराचे रजाव. CCL म्हणल्यार चायल्ड केअर रजेर आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आतां पयल्या वर्सा फूल पगार, दुसऱ्या वर्सा 80% टीएचो आस्पाव ना. परिपत्रक जारी. प्रधानमंत्री मोदी 2 दिसांच्या दक्षिण भारत भोंवडेर. केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण. केम्पेगौडाच्या 108 फुटी पुतळ्याचे अनावरण. वंदे भारताक बावटो. वाराणसीत ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसरात शिवलिंगाचे सुवातीक फुडल्या निर्णया मेरेन संरक्षण कायम. सुप्रीम कोर्टाकडच्यान हिंदू पक्षाक मोठी अंतरीम थाकाय. हदोड्या SBI ATM फोडपाचो यत्न फसलो. आमदार म्हणटा भायल्यांचे कर्म, येतल्यांचे स्क्रीनिंग जाय. स्कुलां, बँकांचे CCTV चलता काय ना ते तपासात. आधार कार्ड दर 10 वर्सांनी एकदा तरी अपडेट करपाची सक्ती. केंद्र सरकाराचो नवो नेम. माय आधार पोर्टलाचेर अपडेट. डॉक्युमेंटा वरवीं वळखपत्र आनी घरपत्त्याचे डॉक्युमेंट अपडेट. चोडणा पंचायतीक पूल बांदिल्लो जाय. दिवाडकारांक नाका. जुंव्यार दिवाडे भायले लोक मेतेर जाल्ले नाका. पूल येवंक दिवचो न्ही म्हूण दिवाडकारांची राज्यपालाक विनवणी. सोनसड्यावेली लिगसी वेस्ट फेब्रेर म्हणल्यार क्लियर. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आमदार नगरसेवका बरोबर सोनसड्याचे इन्स्पेक्शन. आता दर 15शीत इन्स्पेक्शन. बाणावले STP प्लांटाची सिवेज साळ न्हंयत सोडून प्रदूषण केले म्हूण आमदार वेंझीची. मंत्री निलेश काब्राला आड. विजिलन्सात कागाळ. आदी केल्ली पुलीस कागाळ. देशात कोविडाच्यो नव्यो 1016 केशी. फाटल्या 24 वरांत 3 कोविड मरणां. एक्टिव्ह केशी 13,000 वयर. मांद्रे देऊळवाड्यावेल्या केशव मांद्रेकाराक वीज खात्याचो शॉक. 57,36,000चे बिल. मुख्यमंत्र्याच्या OSDक बिल व्हॉट्सॲप केल्या उपरांत जाग्यार घालूंक धांवपळ. अनुची FC गोवा टीम बरीच कॉम्पिटिटिव्ह. एडुबेडिया म्हणटा भारतात फुटबॉलाचो दर्जो सुधारला. आयतारा केरला ब्लास्टर्सा आड गेम. कोच म्हणटा FCG फियरलेस. कुठ्ठाळे झोनल शेतकी आनी WRDचे ऑफिस हाडटले. आमदार आंतोन वाज उलयलो. कुठ्ठाळे वीज खात्याची कचेरी शिफ्ट करून नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात. 14 ते 20 नोव्हेंबर गोवा राज्य सहकारी सोसायटी मनयता 69वो अखिल भारतीय सहकार सप्ताह. तालुको पावड्यार सहकार क्षेत्राविशीं कार्यावळी आनी जागृताय. नागवा बार्देशात हणजूण पुलिसांची रेड. पश्चिम बंगालचो 21 वर्सांचो तरणाटो सुजय रॉयाक धरलो. 72,000 रुपयांचो गांजा जप्त. काणकोणा लोकोत्सवावेल्यान रस्त्याचे काम सरले वयर. काँग्रेसीचो फुडारी जना आनी आमदार तवडकराचे वाजले. BJP म्हणटा कामाची फायल आदींच क्लियर. युक्रेन युद्धाक लागून वैजकी शिक्षण अर्द्यार उरिल्ल्या भारतीयांक रशियाची दारां उक्ती. रशियन कॉन्सिल जनरल ओलेग अदी उलयलो. लेखक पत्रकार ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रेक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पत्रकारिता पुरस्कार जाला फावो. पुरस्कार भेटेतले नामनेचे उद्देजक आनी फोमेंतो रिसोर्सेसचे मुखेली अवधूत बातिमलो 26 नोव्हेंबराक दितले पुरस्कार.
फाल्यां जावपी T20 वर्ल्ड कप फायनलीचेर पावसाचे संकश्ट. पावस पडल्यार सोमारा रिझर्व डे. इंग्लंड आड पाकिस्तान जातली फायनल.